भितर सोडूया इस्वाचो आमची पोरबेचो नवे गीत रोचून गाऊया सोर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषानुला सोडूया खोशेन भरून आमची काळजां देवाक पोरबीक मोहिमा निरंतरी दिवया Alleluia 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 Bapace ani putace ani povitrat miance navi. Amen. Surve sportum ce soveaso. Tum ci soveaso. प्रितीच्या बाबा भयणीनो तुमकां सगल्यांक ह्या नव्या वर्सांत माई मोगाचो येवकार आज नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पवित्र सोबा मारिया देवा मातेची परब संबरमता हे दोबाची परबेचो विशय आमी विचून काडला तो म्हणल्यार वचात देवा माये भाशेन देवाच्या मुखामळाचो रूपकार जायात मारिया आमची सोर्गीची आवय आपल्या आख्या जिवितान देवाच्या बऱ्यापणाचो रूपकार जाली आपल्या जिविताचे यात्रेंत एक बाबार्थाची नीज परगोटणार जावन ती आमकां सगल्यांक एक जिवो बोरवांसो जाली ह्या 2025 वर्स पाप सायब फ्रांसिसान एक केरीत उत्सवाचें वरस म्हूण परगोट केला जेजूच्या जल्माक 2025 वर्सां भरतात म्हणटच आमी सगलीं बोरवाशान जियेतोली मनशां जावंक आमकां आपोवणें केलां आयचे हे परबेच्या मिसांत आमी वांटो घेताना आमचें जिवीत आमच्या मोगाल आनी काकलुतवोन जिविताचे देगेंतल्यान मारिया आमचे सोर्गीचे आवय आनी देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामळाचो रूपकार जावंक बोरवाशाची मनशां आमी जावंक पावूंक कोतकोत्यान मागुया आयची दोबाची परब आमी समोरमता आसतना भाग्यवंत मारिया देवा मातेची दोबाची परब आनी ह्या नव्या वर्साची सुरवात देवाच्याच हातान आमी घालुया आनी दुबावा वेरेन आमी सगलीं आमच्या जिवितान पातकी आमी चुकले हांव देखून आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सोर्बोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन Krista kakut
Shanti, Dacia Ishta Sonsari, Sorvespora Deva, Surgicharaya, Supudveda Deva, Deva Baba, Ami Tuka Namaskar Korta, Ami Tuka Dinvasta, Tuja Dor Vojbova Pasto, Ami Tuka Vakanta, Mój Modevan, Unsorgi Ami Shanti, Dacia Ishta Sonsari, Sumia Jesu Christa, Abacha Eklias Buddha, Sumia Deva, Deva Chesheli, Tu Sonsarache, Bhaktartai amchi gaku galuko Tumba pacha usmyak poslai amche magne aikunge Mój Modevan Unsorgi Ami Shanti Dacia Ishta Sonsari Kitya Povitratmya Sangati Deva Papa Ce Mój Mic Jezu Christa Eklos Tu Bovi, Eklos Tu Ishvor, Eklos Tu Polvishvor Mój Modevan Unsorgi Ami Shanti Dacia Ishta Sonsari प्रार्थूया ओगीच रावन आमचे निचेव आमचे रेजोल्युशन्स सगळीं आमची चिंतना ह्या नव्या वर्सान सायबीन मायच्या हातांतल्यान देवाक आमी सांगुया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या कुळाचे एके अस्तरेक तिचे आंकवारपण सांबाळून तुज्या पुताची आवय जावंक तुवें वेंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली तुवें आमकां फावो केल्लें येदें व्हडतें आवयचें देणें ओळखून आमी सोमेस्त जेजूचे देखी पोरमोणे सदांच तिका फावो तो मान आनी मोग दिवं आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी चलून जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबयांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. लोकगोंतीच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्परान मोजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय इस्रायलाच्या पुतांदुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं सर्वेस्पोर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं हे पोरी इस्रायलाच्या पुतांदुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी सगळीं म्हणुया कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर हे पोरी
मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो अळकतले. तूं एकलो सोडवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब: कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाची गितां गावं, कित्याक तूं न्याया पोरमोणे जोडटी करताय, निती पोरमोणे करताय पडजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब: कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब: कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. भागयोन पावलून गालासियेकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, नेमलोलो काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. सोमुर्ती काल जल्मलो आनी सोमुर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तुमी ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजीय केला. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तोरेन मागांत प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या कालार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora. Spor tumcze sove asu, tumcze sove asu. Luka pormone Jezu Chrysta ce shuvortoma. Oi matuka somia. Ani बेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयली. आनी ती गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशें सगळें आयकलें आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपल्या आवयच्या कुसब्यान सोबवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवा माते भाशेन देवाचे मुखामोळाचे रूपकार जायात हो आयचो विशय. देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामोळाचे रूपकार जायात. पूण हो विशय आमी म्हणटा आसतना ताका पयलीं आनी एक उतर आहा. वचात आमकां सगल्यांक धाडल्यात जशे परीन
वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात म्हणून हेरोदान सांगलेले ह्या ते एक विद्वानांक तेच भाशेन आमकांय धाडल्यात. आतां कितें करपाक देवाच्या मुखामोळा भाशेन आमी जावपाक. आनी देवाचें मुखामोळ म्हटल्यार कितें, देवाचें रूप म्हटल्यार कितें, देवाचें सारकें म्हणटा आमी तें कितें. ह्या तेंपार आमी आमचें तोंड पळोवपाक आमी आरशान पळयता. बरो जाला, सगलो लागला, मेकअप म्हणून आमी आरशान पळयता. पूण त्या तेंपार घडयेक जेन्ना आरशेंत न्हालेले तेन्ना लोक तोंड खंय पळयतालो गाय. कोण कोण म्हणटालो तोस्तान उदक घेवन, तोस्तान उदक घेवन तोंड पळयतालो लोक. तोंड सारकें आहा, मेकअप सारको बसला, हें पळयतालो. आतां आमकां तोस्तानूय उदक घालून तोंड पळोवपाची गरज ना आनी आमकां आरशानूय पळोवपाची गरज ना. कित्याक आमच्या फोनाक फ्रंट कॅमेरा आहा, ताचेर पासून आमकां आमचें तोंड पळोवपाक. आदीं आरशे घालताले बोल्सान आनी भोंवताले, आरशे धाकटुलेच. आतां ते आरशेय रिप्लेस जाले आमच्या मोबायलान. फ्रंट कॅमेरान पयलीं आमचें तोंड टाकाटीक सारकें आहा हो ना, काजाराक गेलीं, मिसाक गेलीं, खंय गेलीं, भायर सरलीं म्हणटकूच आमच्या मोबायलाक आमकां फ्रंट कॅमेरा म्हणटात तो आहा. पूण आयज आमी रूप पळोवपाक जाय तें आमचें न्हय, आरशानूय न्हय आनी आमच्या जिवितानूय न्हय, पूण आमी रूप पळोवपाक जाय तें देवाचें. आनी देवाचें रूप म्हणटात तें कहलें तें आमी नियाळ करुया. देवाचें रूप 3 उतरांनी आमी समजून घेवया. पयलें उतर म्हणल्यार काकूत, ताका आमी म्हणटा मर्सी. फाटल्या वर्सांनी 1 वरस भेटयलेलें काकुतीक भेटयलेलें वरस ताचो उगडास करता. कित्याक काकुतीचें वरस म्हटल्यार कितें, देवाचो मोगूस म्हटल्यार आख्खी काकूत. देव मनशांची इतली काकूत करता की फकत तो आमकां बोगसूंक तयार. आनी 3 उतरां जी आयज आमी सजमताली हांव ती देवाची काकूत. जशे परी आमी पळयता तो वेचीक पूत हो तो मोगाळ बापूय. जेन्ना हो पूत घर सोडून वेता आनी परतून येवपाक निचेव करता तेन्ना तो फकत चिंता हांव म्हज्या बापा सरशी वेतलो. हें इतलेंच चिंतान थंयसर रावन पयस थावन बापायक आपल्या पळयता, आपलें घर पळयता आनी बापूय आनी वगत करिना. धांवन वचोन ताका समतीच वेंग मारता. म्हणटकूच पयलें पावल पूत मारता आपल्या चिंतनांनीच वचूंक घरा कडेन आनी बापूय येवन ताका वेंग मारता. म्हटल्यार इतलो देव आमचो मोग करता, इतली आमची काकूत करता. कसल्याय पातकाच्या रेबडान तूं आसूं, फकत तूं देवा लागीं येवपाक तुजें मन आसपाक जाय. तशें परी ह्या वर्सा आमी आमचें मन आमकां जायतें आसतलें. नवे निचेव, नवी रेजोल्युशन, न्यू डिसिजन्स आनी जायती मांडावळ जी एक्चुअलायज करपाक आमी चिंता ह्या नव्या वर्साची सुरवातेकूच. जेन्ना आमी हें वर्स फुडें फुडें पावता तेन्ना मागीर आमी मातशें विसरता. जे आमी येवजण्यो केल्ल्यो, रेजोल्युशन्स केल्लीं ती मागीर सगळीं पडटात. पूण त्या पासत आमच्या मनान सदांच आसूंक जाय देव काकुती भोवन तो आमकां सदांच भोगसूंक तयार, ताचें काळीज व्हडलें. दुसरें उतर आमी नियाळ करूंक जाय तें म्हणल्यार मोग. गॉड इज लव. जॉन 3:16 आमकां सांगता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पासून ओपून दिलो. आनी हेंच आमी समोर म्हणलां ह्या दिसांनी तें म्हटल्यार नातालां. नातालां म्हटल्यार देव आमचें मोदें. दीस इज गॉड्स लव. जस्ट लायक यू एंड मी. आमचे भाशेन मांसाचो, रोगताचो, त्याच बरोबर देव सैमाचोय तो 100% गॉड, 100% मॅन. आनी हेंच करूंक शिकोवंक तो संवसारांत आयलो, देवाचो मोग आमकां दाखोवंक आयलो. तिसरें उतर आमी सोजमूंक जाय आनी तें म्हटल्यार बोगसणें. आनी त्या पासत लव इज अगेन फॉरगिवनेस. लव इज फॉरगिवनेस. आनी त्या पासत आमी एकामेकाक बोगसूंक शिकूंक जाय. ह्या नव्या वर्साचे सुरवातेक देव सगळें बक्षिता आनी सगल्यांक बक्षिता. खुर्सार मोत्ता आसतना ताणें सगल्यांक बक्षिलीं आनी सगळेंच बक्षिलें. जीं ताचे उपरांत जीं संवसाराक जल्माक येवचीं आसलीं तांकांय बक्षिलीं. त्या पासत ताणें म्हटलें जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता ताका सासणाचें जिवीत हांव बासायतां. जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स
आमी ही पिळगा आनी फुडें येतली ती जो कोण जेजूचेर बाबाट विस्वास दवरता ताका सोडवण म्हटल्यार कितें पातकांचें बोगसणें म्हणटकूच ही देवाचें मुख म्हटल्यार ही 3 उतरां जे आमी नियाळटाव ती आयज काकूत मोग आनी बोगसणें इन फुलनेस इन टोटॅलिटी हें देवाचें काळीज हें देवाचें काळीज मोग काकूत आनी बोगसणें आयच्या खेरीत परबेंत आमी भितर सोरयांची परब आमी जाणा देवा मातेची दोबाजीक परब मदर ऑफ गॉड आनी हाका खेरीत ग्रीक उतर आहा तें म्हटल्यार थियोटोकॉस आनी थियोटोकॉस म्हटल्यार मदर ऑफ गॉड देवाच्या पुताची आवय जायते फावटी घुसपा गोंदोळाक सांपडटात जायतो लोक देवाच्या पुताची आवय कशी जावं येता आनी जालें जाल्यार ती मागीर देव जायना ती देव जायच ना कित्याक सगळ्या सांतां भोगतां मोदेकात वयलो दर्जो सायबीण मांयक आसा पूण ती देव जायना ती देवाच्या पुताची आवय जाता आनी त्या पासत जेजू जो 100% ह्युमन पर्सन आनी 100% डिवायन म्हाका बाबा भयणीनो खंयचो मनीस संवसारान जेजूक अदीक लागशिल्ल्यान वळखता अशें तर विचारलें जाल्यार तो एकलोच मनीस आनी ती म्हटल्यार सायबीण मांय ती जेजूक भितर सावन भायर वळखता फ्रॉम द वूम टू द टूम आनी मच बिफोर दॅट एंड मच आफ्टर दॅट एज वेल हें कित्याक जेजू जल्मोच्या आदीं पासून जेन्ना बोडव्याक गाब्रिएलान तिका सांगलें तुजे कडल्यान पूत जल्मोचो आसा तो देवाचो ही देवाची येवजण पयलींच आदी फुडेंच तिका कळीत जाता तेन्ना ती गोडेक घुस्पता ती गोडेक सांडटा हें आनी कितें उपरांत जेजू जल्मता जेजू वाडटा जेजूचे कोश्ट सुरू जातात जेजू खुर्सार मोत्ता थंयसर पासून ती जेजू बरोबर आसा खुर्सा मुळी ती आसा मेल्या उपरांत तिचो पुतीच्या हातान जेजूक घालतात तेन्नाय ती जेजूक आपल्या पुताचें मोडें आपल्या हातान घेता मागीर जेजू गेल्या उपरांत संवसार सोडून शिसा बरोबर 11 शिसा मोदेकात मागणें करूंक आसतना 11 शीस कित्याक 12 हो गोड घेवन मेलोलो जुदास म्हणटकूच 11 शीस तांचे बरोबर ती आसतना थंयसर पासून ती पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आशेता जेजूक ती अनुभवता जेजू मेल्या उपरांत आनी त्या उपरांत मागीर स्वर्गारूय वेता आनी थंयसर ती आपल्या पुताक परतून स्वर्गार पडयता म्हणटकूच नॉट ओन्ली फ्रॉम द वूम टू द टूम बट मच बिफोर दॅट एंड मच आफ्टर दॅट एज वेल ती आपल्या पुताक साप सुबा भितर सावन भायर वळखता आनी आमकां तर देवा सरशीं पावोवपाक जाय जाल्यार आमकां एकूच वाट आसा आनी ती म्हटल्यार थ्रू मदर मेरी तिच्या हातान जेन्ना आमी घालता ती आपल्या पुताक सांगतेली जशे परीन काना गांवांत मिलाक घडली जुवांवाच्या शुभवर्तमानान दुसरो वेसवर आमकां सांगता थंयसर आनी कितें घडटा ती म्हणटा पुता तांच्या लागीं सोरो ना उपरांत जेजू पयलींच मिलाक कोत्ता उदकाचो सोरो कोत्ता आमच्या जिवितांतले जायते कोश त्रास खोरीस जे आमी घेवन भोंवता दिसाच्या दिसा दिसपट्टी गोरजे भायर ओजी घेवन व्हडलीं भारादीक ती आमी खंय घालूंक जाय तिच्या हातान सायबीण मांयक सांगून जेजूच्या हातान तेन्ना ती म्हणटली पुता पळय ही तुजी पोरजा तुज्या हातान घालता तांकां आयक न्हू म्हाका बाबा भयणी न्हू आयची खेरीत परब गरजेची परब आमकां सगळ्या कातोलीक बाबार्थ्यांक आनी ती म्हटल्यार सायबीण मांय ह्या वर्साची सुरवातेकूच आमी सुरू करपाक दिवपाक आमच्या जिविताची यात्रा ह्या वर्सा 2025 फाटलें वर्स 24 सोंपून गेलें नव्या वर्सान आमी भितर सोदता आसतना आमकां दिसतालें सगळेंच न्यू जातलें फकत तो कॅलेंडर न्यू जाता आनी त्यो पेजी फकत आमी आदत्यो पत्त्यो मागीर पत्तीता इतलेंच सगळें आहा तें उरता आनी त्या पासून आमी मागीर एकामेकाक म्हणटा तूं आहा तोहेंच आहा तूं कांयच चेंज जावंक ना तूं आहा तोहोच आहा मरे तूं सारकोच कांयच चेंज जावंक ना मरे गोरकांनी गोरकार आपल्या गोवाक केस्तांव ते कफुसांव म्हणटकूच तें आमचें चलत आसता आनी त्या पासून आमी सदांच चिंताव दुसऱ्या मनशान चेंज जावचो पूण टच मी नॉट हांव बरो आहा आय एम जस्ट फायन हांव सारको आहा सदांच तूंच रॉंग लेट द चेंज कम थ्रू यू तुजे कडल्यान पयलीं चेंज येवनी हांव चेंज जावपाक सोदता दुसऱ्याक चेंज केल्यार बरोच कित्याक तूं सदांच सारको आसना आनी त्या पासत आमच्या जिवितांत पयली बदलणी आमी करूंक शिकूंक जाय दुसरो कितलोय वायट जावन तूं बरो जावंक चिंत हें आमी करूंक जाय ह्या वर्साचे सुरवातेक
आतां आमी ह्या मातशी आयच्या वाचपांनी पयलें वाचप आमी आयकलां तें जावन आसा आमकां कितें उगडास लोकगणतीच्या पुस्तकांतलें आनी हो जावन आसा एक प्रवास हो प्रवेश बासायल्ल्या देशान पावोंक जेन्ना आरोन आपले पोरजेक देवाचे पोरजेक इस्रायल पोरजेक घेवन वेता तेन्ना तो ताका म्हणटा देवाचो आशिर्वाद आमकां जाय देवाचो आशिर्वाद जाय आनी हेंच आमकां मेवता आयच्या जबाब स्तोत्रान कृपा कोर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी ह्या नव्या वर्साची सुरवातेक देवाचो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळ्यार सगळें आमचें जिवीत थाऱ्यार पडटलें दुसरें वाचप आमी आयकलां गालेसियेकारांक बरयल्लें चिटी वेले बागेन पावलोचें वाचप आमकां सांगता आमकां सगळ्यांक एकूच सोमी आसा एकूच बावतीज आमकां आसा एकूच आमचो दोनी आनी त्या पासत आमी जेजू स्वामी एकूच गुदाड कोड आमी घडटा द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट जेजूची गुदाड कोड त्या पासत आमी सगळीं क्रिस्ती भावार्थी कातोलीक भावार्थी आमी कोणूच वयल्या दर्जाची सकयल्या दर्जाची कोण गरीब काळो गोरो हें आमचे मदें आसूंक फावना तीं बायलीं आमी भितरलीं आमी गोंयकारां तीं बायल ehlen जावंक फावना आमी सगळीं देवाच्या फुडल्यान एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी हे भाशेन आमचें जिवीत जावपाक जाय कित्याक आमकां एकूच स्नान आसा एकूच बावतिज्म आसा एकूच सोमी आसा एकूच पवित्र सभा आनी एकूच देव आनी एकूच आवय सायबीण माय ते पासत आमचें जिवीत जावपाक जाय एक जरी तर तुमकां एक बोडी दिली हातीन घे आनी मोड म्हणून सांगलें ही बोडी ही मोडपाक ठाट करून मोड आनी भायर उडय 10 बोडयो बांदून दिल्यो आनी सांगलें घे ह्यो बोडयो मोडपाक आमच्यान जावच्यो ना कित्याक त्यो बोडयो बरोबर घोट तशे भाशेन आमी सगळीं क्रिस्ती भावार्थी एक जावपाक शिकूंक जाय आमचे फिरगोजेन आमच्या वाड्यांत आमच्या गांवांत आमच्या घरांत एक मन डिफरन्सीस आसचेनान आसतलेच पूण आमी हे सगळे फाटीं धरून एक जावपाक आनी एक रावपाक आमी शिकूंक जाय हें म्हणटा आसतना आयचें शुभ वर्तमानांत आमी भितर सरुया शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हे सगळे राखणे येतात उदेंतीचे तेग विद्वान येतात आनी कोण शेळया गवळी येतात आनी हें सगळें घडटा तें सायबीण मांयक समजोच ना आनी ती म्हणटा वॉट इज हॅपनिंग हें जाता तें तरी कितें घडटा पूण तितुतलीं भितरलीं उतरां आमकां सांगता तें सगळें घडटा तें सायबीण मांय आपल्या काळजान बाळगून दवरताली दिस इज ह्युमिलिटी आमच्या जिवितांत जेन्ना जायत्यो वस्तू वांकड्यो तिकड्यो घडटात तेन्ना आमी घुस्पता आनी वॉट इज हॅपनिंग अशें आमी म्हणटा आमी आमकांच आनी देवाक तेन्ना सायबीण मांय भाशेन आमच्या जिवितांत घडटात त्यो घडण्यो आमच्या काळजान बाळगून दवरप म्हणल्यार ज्यो वस्तू आमच्यान चेंज करपाक जायनान त्यो देवाच्या हातान घालप आनी एक्सेप्ट करप ही ह्युमिलिटी आनी जे चेंज करपाक आमच्यान जातात आमच्या जिविताच्यो त्यो आमी चेंज करूंक जायनान त्यो आमी देवाच्या हातान घालूंक शिकूंक जाय सायबीण मांयच्या हातान सगळेंच नवें करूंक बदल करपाक जावंक ना त्या पासत तिणेन म्हणलें ई आसा हांव दोनयाची चाकोन जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा पोरमोणें म्हणटकूच ही वाचपा आनी आयची परब समजता आसतना नव्या वर्सान 3 वस्तू आमी करुया आमकां बसीन भोंवपाक कोणाक लायक ना कित्याक आमी सगळीं प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट मोटरसायकल स्टार्ट मारली गेली कार स्टार्ट मारली गेली पूण आयज आमी बसीन या बसीन कित्याक लागून 3 उतरां बी पयली बी म्हटल्यार बावार्ड आमकां आसूनी आमच्या काळजान देवाचेर की देव आसा ह्या बावार्थांतल्यान उपजता तो बोरमाचो की देव आमकां केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना हो बाबाड सदांच पयले सुवातेर आमच्या काळजांत आसूनी हो बाबाड दुसरें आमी म्हणटा उमेद आमच्या जिवितांत उमेद आसूनी आमी कितें करता तेन्ना उमेदीन आमी करूंक जाय जावं पवित्र सभेचो वावर जावं आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यान खंयचोरय जावं आनी तिसरें सोडवण आमकां देवान सोडयलेल्या भुरग्यांचें जिवीत आमचें जावं ती म्हणटकूच तितून उतरां भावार्थ उमेद आनी सोडवण ही बस घेवन आमी नव्या वर्सान भितर सरुया भावार्थ उमेद आनी सोडवण ही आयची परब देवा मातेची दबाजीक परब देवाच्या आशिर्वादान भरलेली आमकां जावं आनी हें नवें वर्स 2025
आमकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद जावं ह्या खेरीत परबेच्या मिसान आमी मागुया. उबी रावया. सद्मानता देवाक सर्वोदविदार बाबा स्वर्गारांनी बरे तुमी चार रोजदाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सबलो आंखवार मारी थांब जल्मलो बोंस पिलाता खाल ताणें कोस्ट सोंसलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगी पेलो तो मेल्या मोदेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यार तो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सर्वोदविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो सद्मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें बगसणें कुडीचें जिवन ससनाचें जिवीत आमीन. आमची मागणी देवाच्या हातांत ह्या वेळार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरचेक सोंसणीकायेन चलोवचे खातीर देवाच्या मोगान दिसान दीस परती मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करून आनी तांच्या बरेपणाचे ते उपकार जावं पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी पक्षांचें मन सोडून दिवंक दर एका नागरिकाक सत्तेन आनी नितीन आपले अंतस्कना प्रमाणे देवाक बुजूंक आसलेले हूक आनी कायदे जबाबदारीन पाळूंक आनी अशें आमचो देश देवाच्या मोगाचो उपकार करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे घराबे देवाच्या पवित्रपणाची आनी शांतीची मंदिरां जावं आवयन बापायन भुरग्यां मदें मोग मोयपास आनी समजीकायेचें नातीं उदेक आनी उदेक गोठ जावंक आनी आखो गोराबो देवाच्या मोगान आनी कोये खोशे प्रमाणे चलतलो जावं बापा लागीं मागुया. हे नवें वर्स आमकां सगळ्यांक कृपेचें जावंक आमच्या गांवांत समुदायांत देवाचो मोग दाखोड उदीक जावंक आनी आमी आमच्या उतरां आनी कोन्या वरवीं एकामेकाचें बरें चिंतूंक बरें आवडिवंक आनी बरें बो करून तुंटल्यात ते संबोवन आमी परत मोगाचे गांठीन बांदूंक काडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. ही आमची मागणी तुज्या हातान आमी घाल्यान दवरया. भावार्थ उमेद आनी सोडवण ही तिनूय वस्तू आमी घेवन ह्या नव्या वर्सान आमचें पावल मारता आसतना आमचे आवडे आमची खोशो आमी तुज्या हातान घालता. आमचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन.
तुका वंदू आमची व्हरता तुका वंदू आमची व्हरता दोयाल बापा उक्तीपणा किरकोळ ओळख्या जिविताची तुका वंदू आमची व्हरता तुका वंदू आमची व्हरता. Oče Baba Bojnino je možani तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तो स्लेन जावण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सोर पोदवेदार बापा बरें तें सगलें तूं सुरू कोत्ताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भागिवन देवा मातयेची दोबाजीक परब आमी संतोशान संभरमताव. तिचे विणवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागताव. तुज्या प्रितीमोन पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची खाण जावं बारोया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयाशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सोर पोदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ली नित्यांक वार मारयेक आमी नोमान कोत्ताना. एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंखवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Ovid, dolbarazzo solvespotu, sorgani sonsa, ola tuccia voi Boga, utsogi, tuka soisu, solvesporaci navi, jedna takazu, utsogi, tuka soisu. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात.
i moja roktaci kals. Noviani sasni korara cheje rogo. Patkanche boksone melchak. Tumche pasot. Ani somest muncha pasot. Te varotole. Je moja ugrasa kora. Bavartaco gut por gotuja. Gesù tuđe moronami sovorom tau, Luce punulci von ponami purgotau, Ducea enea ami odrektau. Bapa Jezusa mornaco ani punurci von ponaco ami bukti puni ugras kottau, ani ożywitaco undo, ani sodwonici kals tuka समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शोधल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो ग्रास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गोवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीत मेल्ल्यान सोमेस्तांक तुजे पोळसोळीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरे देवाची माये संगाती तिचो पोती बागियोन जुसे, बागियोन धर्मथा, बागियोन फ्रांसीस शावेर, बागियोन जोसेफास आनी सर्व खाली तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणा. आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओथरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व फातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Devaci, संसाराची
संवसाराची पाप कातुली आमची काकलूत कोर आमची काकलूत कोर देवाची शिली संवसाराची पाप कातुली आमकां शांती दी शांती दी आमकां शांती दी शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली भयणी भावांनो कातोलीक धर्मान ताणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक फुडें येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू मोगाळा 2025 वर्स जावन आसा तुझे एक व्हड देणें आमकां. फाटलीं वर्सां तुवें आमकां राखलें आनी सांबाळलें. बरें मार्गदर्शन तुवें आमकां दिलें.
आमची फामिली उदेशी आमच्या इश्ट मित्रा कडल्यान आमी जायतो मोग अणभवला. ह्या वेळार तुका आमी शेवला, तूं जीव जेजू म्हूण आमी सोत मानता. सगल्या सोपार बरेपणा पासत ह्या वेळार ओगेपणान आमच्या सोम्याक आमी आर्का आनी दिनवास दिवया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या कोनवाळ्या बापा, जेजून आंखवार मारयेंत घेतलोली कूड आनी रगत आमचें खाण आनी पिवण जाल्यांत ह्या अमोलीक देण्या खातीर, तशेंच ताचे आंखवार मायेच्या आनी आमचे जोण एकल्याच्या आवयच्या देण्या पासत कोतकोतीत काळजान आमी तुका दिनवासता. जेजूचे आवयचे देखी पोरमोणेन चलून सगल्या आवयांक कुरपा दी आनी जेजू बरी आमी समेस्तानी हे सर्गींचे मायेचें आनी आमचें जोण एकल्याचें आवयचें काळीज संतोसान बरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सगळीं बसुया. भयणी बाबांनो, नव्या वर्सान भितर सरतना मारिया देवाचे मातेची दोबाचीक परब समोर म्हूण आमी भितर सरल्या. आयच्या दिसाची उनुनीत परबी तुमकां दितना देवाचे कृपेन आनी शुभम आशिर्वादांनी भरलोलें नवें वर्स तुमकां सगल्यांक हांव दिता. आय विश यू ऑल अ जॉयफूल एंड ग्रेस फिल्ड न्यू इयर फूल ऑफ गॉड्स अबांडंट ब्लेसिंग्स. आयची मिसाची भेट समोरमल्या फादर पिटर ब्रिटो हाका तशेंच ह्या सो बलिदानाक वांटो घेतल्यार आमच्या यादनीक बाबाकूय आमचे दिनवास. आयज आमकां बरे तरेन गायन करूंक आदार दितल्या आयच्या गायन पगोडाकूय आमी दिनवास. आमच्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. सुत्राय दवरची. आयज आख्खो दीस कुमसारां तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना. देर वील बी नो कन्फेशन्स एज वेल एज कावन्सिलींग टुडे. फाल्यां तावन परत कुमसारां आनी कावन्सिलींग आमी सुरू करतल्या. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. भयणी बाबांनो, जानेराचे 2 तारखेर फाल्यांच्या दिसा पोंडिचेरीचो आर्चबिश कुडालोर फ्रांसीस कालिस्ट 12:15 इंग्लीश भाशेन मीस समोरमतले. ऑन 2nd January, Archbishop Kudalur Francis Kalist will be celebrating the 12:15 p.m. Mass, which will be in English. ह्या दिसांनी उमावांचो वेळ सकाळी 6 ते सांजे 7 पर्यंत. जानेराचे 4 तारीख 4th January उमावांचो निमाणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव आसना. त्या दिसा सकाळी 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातले आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिक्यो बाजिलिकेन दवरल्या उपरांत दोबाचीक मीस आमी समोरमतल्या. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. दोबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. दोरेक आशिर्वाद फाटल्यान आमेन म्हूण आमी जबाब दिवचो. देव सगल्या देण्यांची जोर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या नव्या वर्सान सोर वायटा विघ्नांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भावार्थ थीर करूं, तुमचो बोरवासो सुदारूंक आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां संस्निकायेन वाडलोल्या प्रिती मोगान पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवंक आनी तुमच्या
मागण्याक सदांच कान दिवन आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावो आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांकाल आसो वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगली बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बाबाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक दोबार आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वागान ठाव आमेन मोगाळ भयणी बाबांनो